आवडटालें तें अशें रामलिंगीची दीस आनी नाटक आशिल्लें कोणी तरी सांगलें मोजमाट नाटक पयल्याच फावट गांवांत तें नाटक आयिल्लें मागीर भुरग्यांक सामकी उमेद भुरगे जाणटे सगळे आनी हांव कशी पद्दत आशिल्ली सांजचे बेगीन 5 बी शेंद्र्यो घालून दवरप सांबाळ घेवपाक सगळ्यांक शेंद्र्यो घातल्यो आनी आमी गेली म्हजो भाव आशिल्लो पळय तो केन्नाच म्हाका सांगनाशिल्लो हांव वचून वतालो तो खंय वचूं म्हणटा तो फाटल्यान तसो तोय बी आयलो तागेलो फ्रेंड आयलो आनी आमी एक आशिल्लो तोय बी आयलो आनी आमी बसली सगळीं ते जाणटे सकाळी सकाळ बसली आनी नाटक नाटकां पडटो बी आसलो काय कितें येतालें ते मदीं मदीं सांगता पळय पयलीं ते गणपती ते जालें ताजे नंतर अशोकवनान ती बसल्या थोड्या वेळान ते चालू आसतना हनुमानान टोन्न करून उडी मारली हनुमानान उडी मारतकच झाडा वेल्यान उडी मारता अशें ते पयलीं सांगलें भाव म्हणटालो झाड खंय आसा तें दाखय आपणाक खंय आसा झाड खंयच दिसना आनी तो म्हणपालो नाचत म्हाका झाड खंय सांग हनुमान खंयच्यान आयलो पळोवपाकूच दिना ताका हातान दवरल्यार कसो आयकना हांव येना तूं वच तो फुडें गेलो आनी स्टेजीर हांव कशें वतलें लोक पळयतले दुसरोय गेलो ताजे फाटल्यान ताजो फ्रेंड इतल्यान कुत्रोय फुडें कुत्रो भोंकपा लागलो एक कुत्रो भोंकतलो दुसरो कुत्रो आयलो आनी ताणें फुडल्यानूच उडी मारली आनी हांव थंय आनी यो रे सुटीश्यो ताका म्हणलें म्हाजो कसो आयकना आनी मागीर सगळो बोवाळ सीत भिली भितर गेली आनी तेजो राक्षिणी आशिल्ली तेय गेल्यो आनी मागीर तो रावण म्हणून कितें करतलो तोय धांवलो आनी बोवाळ सगळो भायर बोवाळ भितर बोवाळ नाटक बंद केलें आनी सगळे म्हाकाच तापयता ताका घेवन सकयल यो तरी तो म्हाका थंयच्यान म्हणटा झाड खंय आसता खंय हांवें घरा कडेन या तूं आतां विचारल्या म्हणजे घरा व्हरतलें